नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। मिरामारच्या दर्यान बुडली बोट, नौदळा कडल्यान सोद मोहीम चालू। स्टेरिंग आडकून पडिल्ल्यान बुडली बोट। कर्नाटकात 38 वर्सांची राजकीय परंपरा कायम। काँग्रेसीक मेळ्ळे भोवमत। सत्तेचे समीकरण साधपाक भाजपाक आयलें अपयश। पक्षांतराचे मास्टरमाइंड कर्नाटकांत थारले फेल म्हणटा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार। कर्नाटक वेंचणुकेच्या जैताची गोंय काँग्रेसीन मनयली खोस। कर्नाटक मदीं निर्माण जावपाक जाय राष्ट्रीय भावना, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। मेदी ऑयस्टराच्या संरक्षणा खातीर सरकारान उबारची पावलां। बायो क्रुसेडर्साचो वांगडी सिरिल फर्नांडिसाची मागणी। आनी पावलो बस आनी ट्रक बंद पडिल्ल्यान चोरला घाटान आडकून पडली येरादारी। दोनूय वटेन लागिल्ल्यो गाडयांच्यो लायनी। आतां खबरो विस्तारान। मिरामारच्या दर्यांत शेनवारा सांजे नेव्हीची एक बोट बुडली। बोटींत नेव्हीचे 2 जवान आशिल्ले। बोट बुडटा ती पळोवन नेव्हीच्या पेट्रोलिंग बोटीन धांव घेत तांकां वाटयलें। बोटीचें स्टेरिंग तुटिल्ल्यान ही बोट बुडपाक लागली अशी माहिती लोकांनी दिल्या। कर्नाटकाचे जनतेन काँग्रेसीचेर विश्वास दाखयत काँग्रेसीक भोवमतान वेंचून हाडला। काँग्रेसीन 136 जाग्यांचेर जैत मेळयले जाल्यार भाजपाक 70चो आंकडो पार करपाक जमलें ना। मतमेजणेच्या सुरवाती पासून काँग्रेसीन सिटांची आघाडी घेतिल्ली। भाजपान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, JP नड्डा जे सयत गोंय तशेंच महाराष्ट्रांतल्यानूय भाजपाच्या नेत्यांक प्रचारा खातीर कर्नाटकांत धाडिल्ले, पूण तरीकूय भाजपाक कर्नाटकांत व्हडलीशी कामगिरी करपाक जमली ना। कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाक हारोवन काँग्रेसीन जैत मेळयिल्ल्याची खोस गोंय काँग्रेसीन आयज व्हडा दबाशान मनयली। काँग्रेस पक्षान सामान्य मनशांच्या प्रश्नाक म्हत्व दिलां। भाजपा सारखे फक्त राजकीय हेतान फटीचीं आश्वासनां दिवंक ना अशें अमित पाटकारान म्हणलां। लोकांचो काँग्रेसीचेर विश्वास आसा। काँग्रेस लोकशाय मुल्यां जपता, ताका लागूनच कर्नाटकांत काँग्रेस घसघशीत मतांनी जिखल्या अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी म्हणलां। जाल्यार गोंयच्या राजकारणात डिफेक्शनाचो मास्टरमाइंड आशिल्ल्या CT रवीची रणनीती लेगीत कर्नाटकाच्या हुशार आनी सजग मतदारांनी धुळीक लायल्या अशें पाटकार म्हणटा। जिंदाबाद 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 भारत जोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो जिंदाबाद 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 भारत जोड़ेंगे
पार्टी जिंदाबाद 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 काँग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज म्हाका दिसता ही कर्नाटकाच्या जनतेची ही जीत जावन आसा आनी आयचो कर्नाटकाचो जो रिजल्ट आयला दिस इज गोइंग टू सेट अ नरेटिव फॉर द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन। म्हाका दिसता कर्नाटकाच्या जनतेन आज दाखोवन दिल्लें आसा की काँग्रेस पक्ष जो लोकांचे मुद्दे लोकांचे कोर इश्यूज घेवन जो ह्या इलेक्शनाक गेल्लो, जे कॅम्पेन चलयलें, हांणी जी कॅम्पेन चलयली गेल्ल्या वर्स देड वर्स जी कर्नाटकाक जी कॅम्पेन चलयली ती लोकांच्या इश्यूचेर आशिल्ली, लोकांच्या मुद्द्याचेर आशिल्ली। आनी ह्या BJPन ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीन कॅम्पेन चलयली ती म्हणटा ती मोदीक प्रमोट करपाची। आनी म्हाका दिसता ही दिस इज द बिगेस्ट डिफेट ऑफ द प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। कित्याक ताणें जवळपास 42 जाग्याचेर आपले रॅलीज केल्यो आनी तातूंतल्यो मोर दॅन 60% जाग्याचेर ते आज पडल्या। आयज जे आमी पळयलां कर्नाटकांत ते करूंक शक्य जाली ना, कित्याक लोकांक पळयलें खूंय म्हारगाय पावल्या, सगळीं फकत प्रॉमिसीस, कांय आनीक ही प्रॉमिसीस तांणी फुलफील करूंक ना। तेन्ना हो एक तांकां सोयेक मेळ्ळो सबंद देशांत दाखोवपाक। तांणी इतलो पयसो मोडलो कर्नाटकाक, इतलो तांचे सगळे लिडर्स थिंगा दिल्ले आशिल्ले, सांगते भशेन गोंयचेय लिडर गेले, तांकां सगळ्यांक दाखयलें लोकांक तुमी लिडर आयले म्हूण। आयज पर्यंत BJP पेड्डे जाले, खूंय जिखनात त्या लिडरांक घेताले, पूण आयज तांकां हें सगळें करून दाखयलें, फाटल्यान लोकांक दाखयलें तुम कडेन लिडर्स आसत पूण जे वोटर्स तुम कडेन नात, तुमच्यान वोटरांक घेवपाक जायना विकते। कित्याक हें आयज इतले सीट दिले काँग्रेसाक आनी सरकार घडपाक एक सोयेक दिलो आनी हें ट्रेंड बंद जावचें ना। हें ट्रेंड आतां हे आमच्या 24 इलेक्शनाकूय चालू आसतलें। आयच्या तरणाट्यां राष्ट्रीय भावना निर्माण जावपाक जाय। मेळिल्ल्या संदीचो लाव घेवन तरणाट्यांनी विश्वगुरू जावपाचें देशाचें सपन पुराय करचें अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें। दिवचले आयोजीत केल्ल्या युवा उत्सवांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले। नेहरू युवा केंद्राच्या जोड पालवान नारायण जाटये कॉलेजीन हो उत्सव आयोजीत केल्लो। ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, नेहरू युवा केंद्राचे उपसंचालक कालिदास काठोड, प्राचार्य राजेंद्र कुमार जोयेकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। जाल्यार गोंयचें सरकार प्रत्येक नागरिकाक सगळ्यो गजाली दिता। आमी म्हणटले रस्ते, लायट, उदक, शिक्षण हे सगळें दिता। आमी कितें दिता? इन रिटर्न आमी बी कितें तरी दिवपाक जाय। आमचेंय तें कर्तव्य आसा, ह्या देशा खातीर दिवपाक आमचे कडेन कितें आसा? तर आमी दिवपाक शिकपाक जाय। निदान म्हणजे आमी जे म्हणटा की डिसिप्लीन मेंटेन करून म्हणजे आमी जे म्हणटा की राष्ट्रीय भावना जी आमच्या मनात जागरूक जावची आणि राष्ट्रीय भावना बाकीच्या मनात क्रिएट करची, हाज्या बद्दल तरी आमी विचार लोकांच्या मदीं मांडले जाल्यारय म्हाका दिसता आमी खूब कितें दिवपाक शकतले। आणि तेजेरूच आधारीत आज ज्यो स्पर्धा आयोजन केल्या, कदाचित कविता स्पर्धा आसतली, फोटोग्राफी आसतली, प्रिंटींग आसतलें, भाशण आसतलें, लोकनृत्य आसतलें, हे सगळे कित्याक? तर इंटिग्रेशन पुराय देशाचे राष्ट्रीयत्व एकी कडेन येवचें, प्रत्येक स्टेटींतल्यान हातूंतल्यान चूज जावन राष्ट्रीय स्तराचेर पावचें। आतां स्टेट डायरेक्टर श्री प्रकाशजी हांच्या कडेन उलयतालो की ताचें म्हणणें आसा की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मेरा मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम ऑगस्टान आयोजन करता। प्रोग्रामाच्या आयोजना फाटीमागचो उद्देश कितें? ह्या देशात जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पासून विविधता आसा, पण त्या विविधतेने एकता आसा। आमच्यो भाशा वेगळ्यो आसतल्यो पण आमी राष्ट्रीय भावनेन, हिंदुत्व ह्या भावनेन आमी सगळे जाण एक आसा। आमचो धर्म वेगळे आसतले पण आमी सगळे जाण इंडियन पयली आसात। ह्या हातूंतल्यान आमी एकी कडेन येवपाक जाय। म्हणून तर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, नेहरू युवा केंद्र या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान राष्ट्रीय भावना युवकांच्या मदीं जागृत जावची हीच तर आमी म्हणटा की टेररिजम आसतलें, आतंकवाद आसतलो, हाजे पासून पयस आमच्या देशांतल्या तरणाट्यां खातीर दवरपा खातीर आनी राष्ट्रीय भावना तांच्या मदीं जागृत करपा खातीर नेहरू युवा केंद्र सातत्यान अग्रेसर आपल्या परीत काम करीत आसा।
चिखले तशेंच सांकवाळच्या दर्यान व्हडा प्रमाणात मेदी ऑयस्टर काडपाक शेनवारा लोकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली. ना नपयत जायत चलिल्ले हे ऑयस्टराचें संरक्षण करपा खातीर सरकारान उपाय येवजण करपाक जाय अशी मागणी थळाव्या नागरिकांन केल्या. खणमालाची येरादारी जाताली तेन्ना हे ऑयस्टराचें प्रमाण उणें जाल्लें, पूण आतां ते परतून मेळपाक लागिल्ल्यान ते काडपाक लोकांची गर्दी जावपाक लागल्या. लोकांनी अशें करचें न्ही अशी मागणी चिखले बायो क्रुसेडर्साचो वांगडी सिरील फेर्नांडीस हांणी केल्या. हो जो फाटल्यान पळय वाठार तुमी पळयताय ताका आमी चिकालीम बे म्हणटाय आनी तेच भाशेन फुडल्यान सांकवाल बे आहा. हे दोन अशे भाग आहा हे ज्वारी नदींतले जंय तिसऱ्यो आनी मेंढी जल्मता पिकता. मेंढ्यो म्हणजे तिसरी तुमी पयले आसतले पूण हांकां मेंढी म्हणटाय. विंडो पेन ऑयस्टर्स आदली पुर्तुगेज घरांनी पासून जॉनलाक हे घालताले. आतां मायनींग जेन्ना सुरू जालें तेन्नाच्यान हांगा मेंढी पिकपाचें बंद जाल्लें. कित्याक बार्जी येताल्यो वयताल्यो, बार्जी रिपेर जाताल्यो आनी तेतूंतली लोखण ऑयल सगळी पडोन ह्यो मेंढ्यो मेल्यो. आतां मायनींग बंद जालां आनी ह्यो मेंढ्यो परत जिती जावपाक लागले आनी हे आमची भाग की हो जीव परत आमचे मदें जिवन जावपाक सोदता जाल्यार आमचो सगळे गोंयकारांचो कायदो आसता हो जीव जिवन जावपाक आनी आमचे मदें जियेवपाक ताका आदार दिवप. आयज आमी पळयता 4-5 दीस जाले हजारांनी लोक आख्खे सोर भोंवतेचो येताय आनी हो जीव थिंगा उदकांतलो काडून वताय. हें आमी करप सारकें न्हू. ही निसर्गाची भेट आमकां, ही निसर्गाची भेट आमकां आमी ती सांबाळून दवरपा जाय. ना जाल्यार आमी देवाचेर आनी निसर्गाचेर अन्याय करताय. सो हांव मागता तुमचे कडेन हात जोडून मागता हांगा जे तुमी पळय येताय ते बंद कराय. हे काडपाक टायम येतलो जेन्ना हो जीव मोठो जातलो. ही ल्हान सायज जशे पळय भुरगे 9 म्हयने घेता जिवन जावपाक तेच भाशेन हेकाय बी तितलो टायम लागता वाडोवन येवपाक. हेतून मदें मोती पासून जाताय. सो हे एक मोलादीक वस्त जी आमकां निसर्गान दिला. हे खंयची काडले तुवें मेंढ्यो? हिंग म्हणले ह्यो हिंग पडले. आनी तूं खंयचो? नांव कितें? आनी तूं वर्सा थिंग मेंढ्यो आं गेल्या वर्सा पडलेली मेंढ्यो आनी तेजे पयलीं कितें करतलो तें घेवन? आतां पडना आसले. कितें करप हे मेंढी घेवन? कितली काडले रे तुवें? कितली बॅगां मेवले तुका? कितले लोक आसलो तुजे द्वारा काडपाक? कितले? 300. कितले लोक येता हिंग काडपाक मेंढ्यो? शेनवारा सकाळच्यान सोल्ला घाटाचेर येरादारीची बरीच घसमुड्डी जाल्ली. पावलो बस आनी एक ट्रक वाटेर बिगडिल्ल्या कारणान गाडयो हळूहळू सुटप चालू आशिल्ले. तातूंत चडशा व्हडल्या गाडयांचो आस्पाव आशिल्ल्या कारणान गाडयो सुटपाक कळाव जातालो. ताका लागून सकाळच्यानूच सोल्ला घाटाचेर गाडयांची लायन लागिल्ली दिसून आयली. बिचोली म्युनिसिपल काउन्सिल तशेंच मिनरल फाउंडेशन आनी केम हांच्या वतीन ई-वेस्ट कलेक्शन ड्रायव्ह घडोवन हाडलो. बिचोली म्युनिसिपल वाठार, छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान, हावसिंग बोर्ड कॉलनी आनी इंडस्ट्रियल इस्टेट ह्या वाठारांनी इलेक्ट्रॉनिक सामानांचो कचरो एकठांय करपाची ही मोहीम राबयली. घराघरांनी लेगीत ह्या इलेक्ट्रॉनिक सामानांच्या कचऱ्या बद्दल सुचोवण्यो दिल्यो. मिनरल फाउंडेशन ऑफ गोवा, बिचोली म्युनिसिपल काउन्सिल आणि केम अशे तिनूय संस्थांनी मेळून एक संयुक्त विद्यमानान ई वेस्ट कलेक्शन ड्रायव्ह बिचोले म्युनिसिपल काउन्सिल एरियान करपाचें आयोजन केल्लें आसा. तातूंत बिचोले म्युनिसिपालिटीन टोटल 4 स्पॉट्स आसा ते चूज केल्ले आसा. त्या जाग्यार पिकअप जातलो. एक म्हणजे श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान बिचोले जे बिचोली म्युनिसिपल काउन्सिल एकदम लागीं आसा. दुसरें म्हणजे हावसिंग बोर्ड कॉलनी जी बिचोले आसा. तिसरो स्पॉट आसा इंडस्ट्रियल इस्टेट एरिया. आनी चवथो स्पॉट आसा जे मेन सर्कल आसा शिवाजीचें श्री शांतादुर्गा हायस्कुलाच्या मुखार आसा तें. अशा 4 स्पॉटांचेर ई वेस्टाचें कलेक्शन जातलें आनी सगळ्यांनी चडांत चड सहभाग घेवपाचो ह्या ई वेस्ट कलेक्शन ड्रायव्हान आपलो हातभार लावपाचो. फाउंडेशन तशेंच कॅम्प्स
तेंच्या बरोबर आमचे बिचोली म्युनिसिपल कावन्सील मेळून हो जो आयज प्रोग्राम हांगा ऑर्गनायज केला फॉर कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट ड्रायव्ह. म्हणजे प्रत्येकाच्या घरान ई वेस्ट आसता सो तो डिस्पोज करपा खातीर बरेचशे तो आमकां साद्या कचऱ्यानूय आमकां तो मेळटा बऱ्याच फावटी. तर तो असो करचो न्ही तर तो सेपरेटली काडून दवरचो आनी अशें जेन्ना आमचे ड्रायव्स आसता नाजाल्यार कॅम्प्स आसा ते हो ई वेस्ट घेता सो तेंच्या मार्फत तो डिस्पोज करचो लोकांनी असो लोकां कडेन आमी अपील करता. ट्यूबलायटीक हो आमकां त्रास जातलो थंय ती परत रिसायकल जायना म्हणून रिसायकल ज्यो वस्तू जायना त्यो तुमी वापरूं नाका अश्यो म्हणून लोकांक विनंती करता. आनी हो प्रोग्राम केल्या पासून केला म्हणून सगळ्यांचे मिनरल फाउंडेशन कॅम्प गोदरेज सगळ्यांक आनी दिवचले नगरपालिकेक बी मना पासून धन्यवाद म्हणटा. प्रियोळ मतदारसंघातल्या चिरपुट्या वाठारांतल्या श्री त्रिशुळेश्वर मंदिराच्या सभा मंडपाच्या रंगमंचाचे उद्घाटन खेळा मंत्री गोविंद गावडे यांच्या हस्तुकी जाले. गोंय ही कलाकारांची खाण आनी गोंयच्या प्रत्येक कलाकारांक तांची हक्काची माची मेळपाक जाय हे खातीर गोंय सरकार वावुरता अशें विधान ह्या वेळार गोविंद गावडे हांणी केलें. अशी प्रस्तावना केली की बरेचशे वर्सांची हे रंगमंच जावचो अशे तरेची एक मागणी आशिल्ली. खास करून ह्या भागातले ग्रामस्थ आणि आमच्यो महिला भगिनी ज्या वेळाचेर आमकां मेळपाक आयल्यो त्या वेळाचेर एक निर्णय घेतलो कारण रंगमंच प्रत्येक देवस्थानाच्या मुखार आसप सभा मंडपान आसप हे तितलेच गरजेचे आसा कारण आमची प्रियोळ मतदारसंघ आणि एकंदरीत गोंय हे कलेचे एक माहेरघर जावन आसा कला सागर जावन आसा आणि प्रत्येक वेळाचेर माची उबी करून तो अवाढव्य असो खर्च उबारपाक एक बारीकशा देवस्थानाक ते शक्य जायना आणि म्हणूनच एक निर्णय घेतलो तातडीचो निर्णय घेतलो की सत्यनारायण महापूजेच्या निमित्तान ह्या त्रिशुळेश्वराच्या मुखार एक रंगमंच उबो जावचो. एकमेव गोष्ट आसा की गोंयान कला आणि नाट्य क्षेत्रान बरेचशे आज नावलौकिक भुरगे आज मेळोवपाक लागिल्ले आसात आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान फक्त नाट्य परंपरा किंवा आमची लोकसंस्कृती किंवा महिला मंडळाचे वर्धापन दिन किंवा तांच्यो बारीक सारीक गोष्टी ज्यो आसात त्यो मुखार हाडपा खातीर तांकां मुखार एक बरे तरेचें व्यासपीठ निर्माण जावचें आणि तातूंतल्यान तांचें व्यक्तिमत्व घडचें होच एक हावेस हो एक उद्देश आमी आज मनान हाडिल्लो आसा. फोंड्या बेकायदेशीर पद्दतीन काडिल्ली रेंव उक्ताडार रस्त्यावेल्यान व्हरपाचें प्रमाण वाडलां. ट्रकांनी ओव्हरलोड करून रेंव भरपाचें सत्र हांगा चलता तशेंच ट्रकांनी रेंव चड भरिल्ली आशिल्ल्या कारणान रेंव रस्त्याचेर पडटा. रेंवेचेर निसटून लोकांचे अपघात जावपाचें लेगीत प्रमाण वाडलां. बेकायदेशीर चोरयां रेंव व्हरपी मनशांचेर कडक कारवाय करपाक सरकार अपयशी थारला अशी कागाळ थळावे लोक करतात. आतां एरिया सगळी अशी वचत गेल्या हांवें ताका वयर असो हाडयलो टिप्परीवाल्याक तो कितें म्हणपालो आपूण येता निवळ करता पूण तो येवच ना. लास्ट हांवें पंचायती मागीर फोन मारलो जो आमचो पंच आसा ताका फोन केलो की हांगसर म्हणलें सगळें रेंव पडलेलें आसा. तो म्हणपालो आपूण बेसिकली हे कोणा जर सांगता काडपाक लायता आमकां खंय तरी काड तो ट्रकवालो थंय शाणपणां सांगपाक लागलो. हांवें हाडयलोच सुद्दां ताका आतां वयर वचोन हाडयतकीर तो शाणपणां सांगपाक लागलो की इतकी आपूण कितें करूं काय म्हणून. हांवें तूं यो गाडी थंय बंद केल्ली हांवें साई सर्विसा कडेन आनी तो यो म्हणल्यार तो म्हणपालो आपूण येता मनीस येता आनी येता म्हणपालो झाडू काडून घेवन आनी येवच ना. आतां हे सगळ्यांत मेन म्हणजे अशें जालें की फायर फोर्स जो आसा हो प्रत्येक कामाक धांवन येता
तांकांय काळजी आसा, कारण ह्या रेल्वेचेर रोखडे पडून निसरून पडटा लोक आनी खंयच्या खंय पावतले आशिल्ले. म्हणून आमी हवेलीच्या वतीन आमी हे फायर ब्रिगेड वाले जे आसा हेंचे आमी आभार मानतले, कारण अशें साप करूंक कोणी येयनात. खंय तरी रेंवूय बंद आसा आनी बेकायदेशीर रेंव बेकायदेशीर रेंव हेजेर प्रशासन कितें म्हणटा, आमी रेंव बंद केल्या पूण ही सरासरी रेंव चालू आसा हांगसर. हे म्हणून ट्रक वतात ती परिचड आसतात आनी हेजेर कोणूच एक्शन घेयना, ना प्रशासन घेयना, ना जे कोण कन्सर्न हेचे ऑथॉरिटी आसा ते कोणूच एक्शन घेयना. म्हणून ही परिस्थिती जाल्या. आतां हितून अजून सकाळ फुडें कोण पडू ना म्हणून टायम बरो लोकांचो, नाल्यार पडोन लोक स्लीप जावन पडटा हांगसर. इतकी वायट परिस्थिती जाता. दिवचल मालातल्या सरवण गांवांत भर लोकवस्तीत परत एक फावट घाण उदकाची समस्या उप्रासल्या. सरकारी मुळावे शाळेकडले गटार परत फुटिल्ल्यान ही समस्या निर्माण जाल्या. घाण उदक उक्ताडार पातळिल्ल्यान शाळा आनी लायब्ररी कडेन अस्वच्छताय निर्माण जाल्या. जळाराय वाडिल्ल्यान रोगराय पातळपाची भिरांत आसा. 5 म्हयन्या पयलीं हे गटार अशेंच फुटिल्ले. सरवणचे सरकारी मुळावे शाळेकडले गटार परत एक फावट फुटला. हे गटार फुटिल्ल्यान गटारांतलें घाण उदक सध्या सगळी कडेन पातळ्ळा. 5 म्हयन्या पयलीं हे गटार फुटिल्ले. वर्सांतल्यान 2 फावटी तरी हे गटार फुट्टा आनी गटारांतलें घाण उदक सगळी कडेन पातळटा. हे गटार कित्याक लागून फुट्टा ताचे कडेन कोणूच नदर दिना. देखून दरेक फावटी गांवांत घाण उदकाची समस्या उप्रासता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भाजपा वावुरप्यांनी खूब यत्न करूनय आमी अपेक्षित कामगिरी करपाक शकले ना. लोकसभा वेंचणुके वेळार परत वयर येवपाचो आमी यत्न करतले अशें विधान कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हांणी केलें. कर्नाटकांत काँग्रेस पक्षाक प्रचंड मतांनी जैत मेळ्ळ्या अशें पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना बोम्मई उलयतालो. We have been not able to make the mark in spite of lot of efforts have been put up by everybody. Right from our Prime Minister to the workers, Congress has able to make the mark, and we'll do the detailed analysis once all the results come, because there all trends are there now. Once the results come, we will do the detailed analysis, and as a political party and as a national political party, we'll not only analyze and we'll see that what are the gaps and what are the deficiencies were there and at different levels. We'll look into that and improve upon it, and we'll take this result in our stride, and we'll go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. मांद्रे मतदारसंघातले लोक अजून मेरेन उदका खातीर वळवळे काडटात. सगळ्या घरांक नळाची जोडणी आसून लेगीत नळाक उदक येना. वेंचणुके वेळार उदक आनी लायटीचो प्रश्न सुटावो करतलो अशें आश्वासन थळावा आमदार जीत आरोलकार हांणी दिल्लें. आपल्या मतदारसंघात उदरगत करपाचेर भर दिवंक नाशिल्ल्यान संजय कोले हांणी आमदाराचेर उतरांचे फार पेटयले. मांद्रेच्या लोकांनी जिता घाल्लेलो, बीजेपी नाका जिता घाल्लेलो, जीत आरोलकाराक घाल्लेलो जिखोवन कित्याक मांद्रेच्या लोकांनी जीत कितें तरी बरें करतले म्हणून. पळय थंय आतां शिगमो केलो, नाटकां केली, कार्निवल केलो, आतां अभिषेक काय गंगा तीर्थ हाडून ते अभिषेक केलो. अजून काय इंद्रदेव काय ब्रह्मदेव अजून काय सकयल देवा ना. आनी मांद्र्याची आमची परिस्थिती आहा तशीच आहा. पळय उदकाक लागून लोक रडटा हांगा. रस्त्याक लागून लोक खंयचो जळी मागीर पडटा, होणें जाल्यार सगळें जाल्या. अजून ताका कांयच करिना. हो ग्रावंडार देंवन कित्याक काम करिना तूं? तुका आसलेलो ग्रावंडार देंवोंक, ग्रावंडाचेर काम करूंक. लोकांचें कितें केलें? 1 वर्स 2 म्हयने जाले तुवें कितें केलें लोकांक लागून? ते लोकांक लागून कितें केलें तें स्पश्ट करान मिडिया थ्रू मातशें बाबा सांगून दी. जीत आरोलकर कितें केलें? हे ऑफिसान बसोन हेतून खंय ते अभिषेक केले, कार्नावाल केले, नाटकां केली, ही उदरगत न्हू लोकांची. लोक धळा रडटा उदकाक लागून. रस्त्यार जळीमळी पडटात लोक, व्हण्यानी पडटा आनी पडटा. रस्तो अजून करूंक ना तुवें. सगळं खणून दवरलाय. आनी ह्या दिसांनी आतां 2-3 म्हयने जाले डेली रातची 12-1 लायट कित्याक वयता? लायट कित्याक वयता? लोकांक हे गरमीचे लोक न्हिदूंक मेळना. भुरग्यांचे हाल जाता. तूं न्हिदताय बंगल्यांनी, तूं मांद्र्यान रावताय, तुका मांद्र्याचें पडलेलें ना. इलेक्शना पयलीं तूं बाबा मांद्र्यान रावतलो, आपूण हें करतलो म्हणून. लोकांक घातले म्हणून त्रासान. आनी टॅक्सीकारांक फोटोन उडयले तूं. टॅक्सीकारांचो विश्वासघात केले तूं. मोफत हे
गोवा मायन्स गाडी येवचे ना म्हणले पुला पलतडी आता पुला पलतडी खंयचे सगळे मांद्रे घराघरांनी रावन ते गाडी घेऊन भाडे मारता तुजो आमी निषेध करता मांद्र्यासून तुका तुजे कडेन अजून कांयच जागना एक कितें केलाय मांद्र्यान जाल्यार सांग तूं लोकांचे रस्त्यार देवून ग्राउंडार देवून हे कर अभिषेक केलो रुद्र केलो महारुद्र केलो देव ब्रह्मदेव देवून काय लोकांचे मांद्र्यान कितें हे ते करचो ना प्रॉब्लेम आतो तूं रस्त्यार ग्राउंडार देवून प्रॉब्लेम कर सॉल्व कर तुका जायना जाल्यार तूं रिजायन दी तुजो निषेध करता आमी बेकायदेशीर बांदकामांक कशीच माफी ना बेकायदेशीर बांदकामांचेर पंचायतीन कारवाय करपाकूच जाय अशें शिवोलचे आमदार डिलायला लोबोन सांगले शिवोले बाजारांतल्या भौशीक संडासाच्या उक्तावण सुवाळे उपरांत ती उलयताली See, illegal constructions are cause of concern. Whether it is this one's ward or anybody's ward. Illegal construction. But when it comes to legal construction, they get passed to TCP. TCP in jenna pass down panchayatin yeta. Then a panchayat cannot keep it on hold for any of this. Or rule ha ki panchayat ek mahinache bhitor dina zala they can go directly to BDO and get it passed. इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हा तेजेर कारवाई पंचायतीन करूंक जाय शोकॉज नोटीसूय धाडूंक जाय आनी डेमोलिशन ऑर्डरूय धाडूंक जाय गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता दिप्ती तुमचो निरोप घेता रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन खंयच वचूं नाकात पळयत रावात गोमंतक TV